श्री मायकल लोबो ते आमच्या बरोबर असतात आणि त्याच्याच बरोबर आमची शिवोलेची आमदार डिलायरा लोबो आमकां सगळ्या ह्या कार्यक्रमांक त्यांचो तेंको आसता आणि त्यांचे मार्गदर्शन असता आणि तेका लागून हो जो कार्यक्रम आसा ही जी स्पर्धा आसा ती फक्त पुरती मर्यादित ना, ही आख्ख्या गोंयान तशें आख्ख्या भारतान फामाद जाता. आनी तुमकां खबर आसा, तुमी सोशल मिडियार हो कार्यक्रम जेन्ना दाखयता तेन्ना कितलेच जाण भायल्या परदेशांतसून आमकां सगळे तेंचे फीडबॅक मेळटा आनी आमकां तो उत्सव आनी आमचो वाडटा. अशेंच तुमचें सहकार्य आमकां मेळटलें. टू इन्फॉर्म ऑल द पीपल ऑफ गोवा की आमी एक ऑल गोवा आकाश कंडील कॉम्पिटिशन आमचे वार्षिक जे आहा पुरा ह्या फावटी 23rd ऑक्टोबर सेलिब्रेट करतली. सो एट 10 o'clock शार्प चालू जाता आमचे ते एंट्रीज घेवपाक. मेन मुद्दो म्हणल्यार घरांनी बाब प्रदीपान सांगला ते भाशेन वी आर एनकरेजींग आकाश कंडील्स विच आर मेड एट होम. म्हणल्यार लोकांनी बाजारांतले रेडीमेड विकते आकाश कंडील घरान लावचे न्हू, आपल्या हातीन आख्खी फॅमिली मेळोन ती आकाश कंडील करचो, हांगा कॉम्पिटिशनाक भाग घेवचो आनी त्या राती व्हरोन आपल्या घरान लावचो. होच आमचो मेन मुद्दो की सगळी फॅमिली एकठांय जावन पयलींच्या तेंपार हे रेडीमेड मेळोन आसले स्टार कॉम्पिटिशनाक आकाश कंडील सगळे आमी घरा बसोन एज अ फॅमिली वी वूड युनायट आनी बसोन आमी तो आकाश कंडील करताली. हेच ह्याय वर्सा माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल ऑफ गोवा, घरा बसात. ते सो मेनी डेज नाव आकाश कंडील करात, हे कॉम्पिटिशनाक भाग घेयात आनी तो आकाश कंडील इट सिम्बलायझीस द लायट, symbolizes the light where Rama killed Ravana, and that light should shine from us and shine within us. So this is a symbolic symbol of light shining from our family. So let it be made from by all of us, all the family members who gather together. सो आनी सांगला ते भाशेन कलंगूट आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सेपरेट कॅटेगरी आहा. आय रिक्वेस्ट स्पेशली माय शिवोलकार्स येयात आनी भाग घेयात आनी बरे प्रायज जिखोन व्हरात. सो स्पेशल थँक्स टू ऑल माय वॉलंटियर्स. म्हाका प्रदीपान सांगला ते भाशेन आख्खे सगळे पर्रेकार मोर दॅन 100 वॉलंटियर्स आमचे वाडलेले यूथ, हेच ल्हान भुरगे, दे कम फ्रॉम द प्रेपरेशन स्टार्ट्स सो मेनी डेज इन एडवान्स आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा इन एडवान्स ते येतात आनी कितले दिसूच ती ही तयारी चालू आसता. सो कम एंड टेक पार्ट इन दीस सेलिब्रेशन. थँक यू व्हेरी मच. आणि कळंगूट आणि शिवोलीचे कॅटेगरी पयलो प्रायज आसा 25,000 आणि बाकी इतर आकर्षित इनामां सगळ्यांक मेळटली आणि प्रत्येक एंट्री हे कॉन्सोलेशन प्रायज आमी दितले. तांकां जो खर्च जाता आकाश कंदील करपाक ताका आमी खर्च तेंचो आमी तांकां दितले. तेन्ना तुमकां परत एकदा कळकळीची विनंती आसा, ह्या कार्यक्रमांक तुमी सगळ्यांनी येवचे, पार्टिसिपेट करचे आणि हो कार्यक्रम जातलो दिवाळीचे आदले दीस म्हणजे 23 तारखेक. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार, देव बरें करूं. आणि त्याच्या बरोबर ट्रॉफी आसा. दुसरो प्रायज आसा 20,000, तिसरो आसा 18, चौथो आसा 15,000, पांचवो आसा 12,000, सवो आसा 10,000, सातवो 8,000 आणि आठवो 6,000 आणि प्रत्येक प्रायजा बरोबर ट्रॉफी आसा. आणि कॉन्सोलेशन प्रायजाक ईच कॉन्सोलेशन प्रायज आसतलो प्रत्येक एंट्री. आता हे प्रायज पळयल्यार थोड्या जाग्यार जे नरकासूर करता तांकां पासून हे प्रायज आसना. म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, तुमची कला प्रदर्शीत करपाक तुम्ही हांगा वांटो तुम्ही घेवचो. तसोच ऑल गोवा जी कॅटेगरी आसा
तितून पयलो प्रायज आसा 30,000, दुसरो आसा 25, तिसरो आसा 20, चौथो आसा 15,000, पांचवो आसा 12, सवो आसा 10,000, सातवो आसा 8, आठवो आसा 6 आणि 10 कॉन्सोलेशन प्राइज दोन्ही कॅटेगरीन 10 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा 3,000चे आणि प्रत्येक एंट्री एक कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. सो प्रत्येक एंट्रीक प्राइज आसतलो तेन्ना सगळ्यांनी तुम्ही येवचे आणि हे तुम्ही प्राइज जिखचे. हे सगळ्यांक परत एकदा तुमकां रिक्वेस्ट आणि विनंती. गोंयचो दायज, गोंयचे कल्चर आनी हेरिटेज राखपाची गरज आसा आनी तेज्या खातीर आमचे युवा जे आसा, खास करून आमचे पोर्राचे आनी हेर गांवाचे युवा ऑल ओवर गोवा तेंच्यांनी वांगडा येवन घरांनी वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट आमकां धाकटेपणांसून आमकां शिकयल्लो आसा. हे ऑलवेज टॉट अस टू मेक वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट. आतां हे केन्ना करप, आमचे जेन्ना फेस्टिवल येतात, ते चवथीची फेस्टिवल आसूं वा दिवाळीचे फेस्टिवल आसूं वा आतां फुडें आमचो क्रिसमसूय येवपाक आसा तेन्नाय आसूं, वी हॅव टू ट्राय टू मेक वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट. आनी हो वेल्थ जावन आसा आमचो गोंयचो मोग, फॅमिलीचो मोग आनी गांवचो मोग. हे सगळे वांगडा हाडपाक फेस्टिवल सुद्दां आनी हे सगळे फेस्टिवलांनी लोक एकठांय जाता. आमचे क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, मुसलमान भाव सगळे एकठांय येवन आमी सगळे वांगडा हे मनयतात. आनी हे करता आसतना एनवायरमेंटाक मनान धरून आमचो जो गांवचो ब्युटी आसा तशेंच गोंयचो ब्युटी आसा ते मनान धरून नॅचरल वेस्ट जे आमकां आयज फॅक्टरीनी मेवतात, जे आमकां आयज घरा कडेन सुद्दां मेवतात, ते एकठांय करून आमी आयज एक बरे भाशेन येता ते 23rd 23 तारखेर फेस्टिवल ऑफ लायट्स मनोवया. आनी एकदां जशें आमचे चंदू सरान सांगलां, आमचे सरपंचान रिक्वेस्ट करता दर एका पंचायतीन ऑल ओवर गोवा सगळे मेंबराक तशेंच सगळे लोकांक कोर्रान येवचे. आमी आयज एक मॉडल करूंक सोदतात. वी हॅव ऑलरेडी क्रिएटेड अ मॉडल दॅट वी नीड टू प्रमोट culture, we need to promote art and we need to promote our heritage and to keep this alive. हे राखून दवरपा खातीर तुमी सुद्दां आपल्या आपल्या गांवांत करचे. आयज आरपोरा गांवांत सुद्दां 22 तारखेर सगळ्यांक सांगूं सुद्दां हिंगा सुद्दां तेंच्यांनी एक धाकटो प्रोग्राम दवरला, आकाश कंडील कॉम्पिटिशन. बट दीस इज हाव इट ग्रोज. हिंगाच्यान सुरवात करता, घराच्यान सुरवात करून. आनी एकदां आमचे प्रेस मिडिया, खास करून प्रेस करीत तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी आमचे हेर खासदार न्यूजपेपर वेवर इज हियर, तुमकां देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता. कित्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान आख्खे गोंयचे लोक आनी जगभरचे लोक, जे गोंयकार जे भायर सुद्दां आसा तांकां हे पळोवपाक मेळटा. सो थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स फ्रॉम बार्देस स्टुडंट्स फोरम. थँक्यू. प्रेझेंटेशन अँड कॉम्पिटिशन एका अनाउन्स केला आयच्यान. वी आर ऑफिशियली अनाउन्सिंग. आमच्या वांगडा सगळे मान्यवर आसा. आमचो प्रेसिडेंट बाब एडवीन फोरमाचो, प्रोफेसर प्रदीप, जो हे आख्खो आकाश कंडील प्रेझेंटेशन कॉम्पिटिशन त्या दिसा तो सांबाळटलो अलॉंग विथ शिवराम पार्सेकर आनी तेजी आख्खी टीम. तेज्या वांगडा आमचो एडवोकेट संदीप, तेंचे आमच्या वांगडा सगळे सिनियर्स, जनार्दन बाली आमचो, सगळे जाण आहा हिंगा. आनी खुबशे जाण आमचे पार्राचे यूथ तशेंच सिनियर्स, ते 2 दीस पयलीं स्टार्ट करता कामाक. आनी इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लायट्स वेर इट स्टार्टेड इन द विलेज ऑफ पार्रा. म्हणजे असो फेस्टिवल आख्खे गोंयान खंयसरूच स्टार्ट जावंक ना, पूण पोर्रानसून स्टार्ट जालो. आनी हो उजवाड जो आमी पोर्रानसून दिता, हितून जो बल्ब आसता, पोंटी जी आसता, लायट जी आसता, ही आख्खे गोंयची आसता. प्रत्येक गोंयच्या भागांसून, म्हणजे काणकोण ह्या भागांसून रायट अप टू पोंडाचे तालुका, सत्तरी, मागीर ते सायडीन पेडणे, हे सगळे गांवचे लोक जे कलाकार आहा, तेंचे आंगान भितर कला आहा. आनी सादे भुरगे जे कोण आपूण नॅचरल वे वो आकाश कंडील करपाक सोदता, वेदर चुट्टाचो आसूं, पानाचो आसूं,
ग्रासाचो आसूं, आतां आमकां भात कापतना तो ग्रास मेवता तेजो आसूं, वेगवेगळे भाशेनी आकाश कंदील जे भुरगे तेंचे भितर कला आहा, चेडे तशी चेडूं आहा, हे करून हाडटा. आनी हिंगासर आमचे पोर्रा विलेजीन मेन रोडाक हे प्रेजेंटेशनाक दवरता रायट फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock टील इवनिंग 10 to 11. आनी हितून भितर आख्खे गोंयचो लोक ह्यो आकाश कंदील पळोवपाक येता. म्हणजे अरावंड 3,500 प्लस आकाश कंदील आमकां येता अजून पासून. आनी तेजे ह्या फुडें म्हाका दिसता आमचो 4,000चो रिकॉर्ड जो आमी धरला ह्या फावटी 4,000 आकाश कंदील आमी लॅम्प्स घालतले, म्हणजे लायट्स घालतले. हे गोंयच्या नूक अँड कॉर्नर म्हणटा पळय, रुरल गोवा ते आमचे अर्बन टाउन्स हितूनसून सगळ्यांनी आकाश कंदील करून घरा लागीं आपलो हाडपाचो. सगळ्यांनी एक्सप्लेन केल्लें आहा. वी आर ट्रायंग टू टेल आमचे भुरगे आहा, चेडे तुजी चेडूं आहा, तेंच्यांनी आकाश कंदील आपल्या घरान करपाक जाय. रेडीमेड हाडप ना, तेका वालोर ना. रेडीमेड हाडटा पळय तेका वालोर ना. रेडीमेड कितेंय मेवता बाजारान, पूण वर्साक एकदां आकाश कंदील आपल्या घरान करप. आमचे क्रिसमस आसता, स्टार आपल्या घरान करून लावप, हेका व्हॅल्यू आसता. ते घरांतली सगळीं जाणां भुरगीं तशीच आमची वडील जाणटी ती सगळीं भाग घेता आनी हो आकाश कंदील करता. तयार जाले काय सगळीं खूश जाता की आपणे आकाश कंदील केलो म्हणून. आनी तो हाडून आमच्या पार्रान प्रेजेंट करप, तितून लॅम्प लावप आनी सगळे गोंयचे लोक थिंगा येता पळय तेंकां दाखोवप. हे इम्पॉर्टंट, हो उद्देश की घरान करप आनी आपल्या मागीर घरान तो लावप. आनी हेच आमी मॅसेज घेवन आख्खे गोंयकारा कडेन आयज येयल्ले आहा की तुमी तुमच्या घरान आकाश कंदील करा, पार्रान हाडा, प्रेजेंटेशन करा आनी तेजे परत घरा व्हरून आपल्या घराक लाय. वी रिक्वेस्ट ऑल द गोवन्स टू हेल्प अस टू ग्रो दीस फेस्टिवल ऑफ लायट्स इन अ बिगर वे. म्हाका दिसता थ्रू सोशल मिडिया आणि थ्रू सम चॅनल्स दीस प्रोग्राम इज ऑल्सो शोन इन महाराष्ट्र अँड कर्नाटका. म्हणजे आमी गोंयान असो एक फेस्टिवल ऑफ लायट्स जो गोंयान करता तो महाराष्ट्रान ते खंयची तरी चॅनलां दाखयतात आनी ते लोक आयज गेल्या वर्सा खंय तेणी स्टार्ट केल्लो आहा इन महाराष्ट्रा, इन कर्नाटका. सो नेबरिंग स्टेट्स आहा ते आमकां फॉलो करता. And this festival of lights, I am telling you, one day will grow so big that we will get more than 10,000 आकाश कंदील. आपल्या घरान आकाश कंदील करून ते हाडटले आणि आमकां प्रेजेंटेशन करतले. We want more number of आकाश कंदील so that the message goes loud and clear that the youth have to come together, participate in their own house to make their own आकाश कंदील. Thank you very much.